आयज गोमंतक उत्पादक संघटना ही मिटींग आपयली तेन्ना आमचे सगळे मेंबर तुम्ही पत्रकार भाव पयलें हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता। आयज मिटींग आपोवपाचो इश्यू म्हटल्यार आमी 22 फेब्रुवारीक मिटींग घेतलेली तेन्ना आमी एक ठरयल्लें आमकां जी गव्हर्मेंटान स्कीम दिल्ली कारखानो बंद जाल्या उपरांत आमकां 5 वर्सांची स्कीम आमकां कॉम्पिटिशन आपयलें तें ह्या वर्सा बंद जाता पूण त्या प्रमाणे फुडें कितें करचें म्हणून फाटीं मिटींग घेतलेली त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान आमकां सजेशन दिल्लें आमकां ही स्कीम फुडें चालू करची किंवा कारखानो चालू करचो अशें म्हणून तें केलें पूण तेजें आमकां काय आजून मेळना आनी पयर तेन्ना आमी डॉक्टर सांगलें आमकां कितें नोटिफिकेशन बेगीन मेळूंक जाय कित्याक आमकां ऊस लायतल्यार बेगीन एक रावपाक जाय तेन्ना आमी नोटिफिकेशन मागलें तें नोटिफिकेशन मेळच नासलें आनी पयर नोटिफिकेशन आमी पंचायतीन घेतलां हें नोटिफिकेशन आनी त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे तेणी आमकां धाडलेलें आहा तें म्हणटा कितें ऊस मारा आनी तुमी कारखाने हाडून घाला आनी जितली टनेज जातली तितलो पयसो मेळटलो मग त्या प्रमाणे आमी आयज दुसऱ्या सगळ्या मेंबरांनी मांडलें तेन्ना आमकां हें मान्य ना। आमी वारंवार शेतकऱ्यां खातीर मिटींग आमची चालूच आसताल्यो मदें आमचे अध्यक्षान मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली एग्रीकल्चर डायरेक्टराची घेतली तेन्ना एग्रीकल्चर डायरेक्टर आमी रिक्वेस्ट केल्लो जर आमी ह्या वर्साचें ऊस लावपाचो जाल्यार ऑगस्टान ते ऑगस्ट सप्टेंबर म्हणटा आमचें एक नोटिफिकेशन काड आनी सगळ्या शेतकारांक कळना की एग्रीकल्चरान हेजी पयलीं ऊस घेतले आनी ऊस लावपाचो कित्याक हें नोटिफिकेशन काड म्हणून येतालो की बी आनी जी सबसिडी बी बंद जाल्ली म्हणजे आमकां कितें एसिस्टंट मेळटलें तें आमच्या नोटिफिकेशनान शेतकारांक कळपाक जाता तें नोटिफिकेशन आज म्हळ्यार येवना पण आज मे म्हयन्याक आमचें एक नोटिफिकेशन येता आनी तितूंतल्यान अशें म्हणलें येता की ऊस आमी फॅक्ट्रीचेर घेतले पूण ऊस घेवपाक आमी 5 वर्स सोंपले म्हणटकीर ऊस लावना कित्याक संजीवनी चालू जालो ना तेन्ना ऊस आमी खंय घालतले ह्या हेण्यान जमनी पडून दवरले ऊस लावना जर सरकार 26-27 2 वर्स जर एसिस्टंट स्कीम ही वाडयता म्हणजे जें सहकार्यान दिता तें वाडयता कंपेन्सेशन दिता तें जाल्यार आमकां ऊसाचें कंडिशन आज घालपाक हें आज लावपाक शक्य ना कित्याक ही ऊस म्हणल्यार चिटकी मिटकी न्हू हे ऊस लावपाक 12 म्हयन्यान तो वाडचो पडटा म्हणजे आमी तो ऑगस्ट ते सप्टेंबरान जर लायिल्लो जाल्यार तो ऊस आज वाडोवन आमी फॅक्ट्री घालपाक आमी हें आसता आसलें तेन्ना आज ऊस मे म्हयन्यान जर नोटिफिकेशन काडटा आतां आमकां तो ऊस लावन तो फॅक्ट्री घालपाक मेळना तेन्ना हें एसिस्टंट आमकां दिता तें फाटली स्कीम जी चालू आसली तशीच ती 26-27 2 वर्सां चालू दवरची आनी जर फॅक्ट्री चालू करपाची जाल्यार आमकां तें नोटिफिकेशन दिवचें आनी ऊस लावपाक फुडें शेतकारांक एक हें दिवचें की आदार दिवचो ही आमी घेतले म्हणजे एक आमकां आश्वासन दिवचें आनी एक एश्युरन्स की ऊस फॅक्ट्री संजीवनी घेतली ह्या हेजेर आमी ऊस लायतले पण त्या नोटिफिकेशन आमकां येवपा जाय तें आजून येवना लाय म्हणटा तें फक्त ऊस आसतो व्हरतलो आमकां तेजे पयलीं कितें आसलें की ऊस तुमी लाय तूं गोडा दी तूं कणगां लाय ना तूं नाचना लाय कितें लाय तुका 5 वर्सां पयशे मेळटले त्या प्रमाणे सगळ्या लोकांनी ऊस लावना थोड्यांनी वेगवेगळें पीक घेतलें तेन्ना जमनी पडीक आसा तेन्ना आतां तूं सडनली एक एग्रीकल्चर भोंवता की आमची जमनी पळोवपा आमची जमनी तशें आसा पूण ऊस सगळे कडेन ना थोड्या शेतकारांक ऊस आसा पूण ऊस आसा ताकाच पयशे मेळटलो हे नोटिफिकेशनाचो मुद्दो हो आमकां मान्य ना की आमी ह्या खातीर आमी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आनी तांकां रिक्वेस्ट करतले की स्कीम तूं चालू दवरता 2 वर्सां आमकां आस्त तशीच दवर आनी फुडें आमकां कितें करपाचें उसाचेर आमकां सविस्तर आमकां तेणी सांगचें तरी पूण आमी ह्या फुडें सरकारान मागणी करता की आमकां नोटिफिकेशन करतना आमकां काय विश्वासान घेवना आमी कोणाकूच मेंबरां आपोवना कोणाकूच हें करना तें आमी एक तेंच्यांनी मातशें हें केलें तें परत आमकां हें नोटिफिकेशन परत करचें आनी आमकां आपोवन तेजेर सगळें आमी कितें आमकां अडचणी आसा त्यो सगळ्यो हें करून परत नोटिफिकेशन काडया ही मागणी आमी करता।